ह्या देशांत ह्या राज्यांत 87 सालांत पयली जाली. पयलो फॉरेनर एक डायग्नोस जाल्लो मेळ्ळो. दुसऱ्या वर्सा एक स्टुडंट मेळ्ळो जो गोंया भायलो आसलो आनी 89त पयलो गोंयकाराक लागण जाल्ली मेळ्ळी. आनी 89 पासून ती वाडत गेली स्पीकर सर. आनी वाडटा 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 सादारण दर वर्सा 200-300 अशी भर जावंक लागली नवीन इन्फेक्टेड मनशाची. आनी 2003 सालांत ती सादारण 1100 नवीन पेशंट इन्फेक्टेड मेळ्ळे. 2003 ते 2008 पर्यंत 1100, 1000, 1100, 1000, 1100, 1000 अशेच 5-6 वर्सां उरली. आनी 2009 पासून स्पीकर सर नवीन इन्फेक्टेड मनशाची संख्या देंवूंक लागल्या. फाटल्या वर्सा ती 550 आसली. ह्या वर्सा ती आनीक देंवतली असो आमचो प्रयत्न आसा. ती देंवूंक जाय जाल्यार प्रिव्हेंटिव्ह मेशर्स आनी अवेअरनेस मोठ्या प्रमाणार ताच्या खातीर एड्स कंट्रोल सोसायटी आनी हेल्थ डिपार्टमेंट स्पीकर सर तांची चालू आसा. आमी पयर सुद्दां ह्याच इमारतीत लेजिस्लेचराची आनी हेल्थ डिपार्टमेंट एड्स कंट्रोल सोसायटीची संयुक्तीक एक प्रकारचो कार्यक्रम जालो टू ब्रिंग अवेअरनेस अमंग MLAs. तुम्ही ताका असले, मुख्यमंत्री असले, वेळार असले तुम्ही, कारण ह्या विशयाचे गांभीर्य तुमकां दिसता सगळ्यांच्या लक्षात आयिल्लें आसा म्हणून सगळे असले. आमी ह्या विधानसभेतले वांगडी वी आर लीडर्स, वी आर पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्हज, वी आर लिडिंग द पीपल. जे लोकांक लीड करतात ते लीडर्स असतात. त्यामुळे त्याचे लोक ऐकपाच्या मनस्थितीत असतात. म्हाका दिसता ज्यो गजाली ताणें जरी विशय ना काडलो, रिवणा घडलेली गजाल जातूंतसून डिस्क्रिमिनेशन वगैरे, पयलो प्रश्न विष्णू बाबाचो आसलो, विष्णून दुसरो विचारलो. पूण अश्यो घटना जर जावंक जायना जाल्यार आमी इनिशिएटीव घेवंक जाय. हांव सकाळीं सुभाष बाबा कडेन उलयतालो. सुभाष बाबान थंय वचून सांगलें की आपली चली दुसऱ्या शाळेंत जरी शिकत आसली तरी आपूण थंय घालपाकूय तयार आसा. म्हणजे एका वटेन डिस्क्रिमिनेशन जे करपाची पद्दत चल्लेली आसा ते थांबोवंक जाय आनी नवीन इन्फेक्शन तर कंट्रोलांत येवंक जाय. त्या नवीन इन्फेक्शना खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो व्यवस्था, ताच्या खातीर रचना, अवेअरनेसीस, कॉलेजीस, स्कूल्स, पुलीस, अंगणवाडी अशा सगळ्या घटकांक हातून घेवन ह्या वर्सा आनी मोठ्या प्रमाणात आमी करतले. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला, बट आय विल ऑल्सो ब्रिंग टू नोटीस की आता जसे एप्रिल, मे, जून तीन महिन्या भितर म्हणजे 1 क्वार्टरान ऑलरेडी केसेस डिटेक्ट जाल्ले HIV 246 आणि 3 क्वार्टर उरल्या. आय फील दॅट इट विल इन्क्रीज. सेम विथ एड्स आता 1 क्वार्टरान 34 डिटेक्ट जाल्ले आसा आणि 3 क्वार्टर उरल्या. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर आपणाचें काम करता. दे आर डुईंग ओवर गिविंग इन्फॉर्मेशन आणि कशें करपाचें करता. म्हाका दुसरो प्रश्न विचारपाक ऑनरेबल मिनिस्टराक की ह्यो केस डिटेक्ट जातरी खंय तरी हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसीस नाजाल्यार GMCन आसता तेंची खंय तरी वखदाची सुविधा केल्ली आसा. वेदर दीस मेडिसिन्स आर बीइंग प्रोवायडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गव्हर्नमेंट. What is how much quantum of medicines are being provided free of cost? What is the quantum of medicine provided free of cost? Or whether all the medicines are being provided free of cost? Or whether medicines which are recommended by their own doctors are available in GMC? I just want to know about this, Speaker sir. The second supplementary. Speaker sir, ही व्याधी अशी आसा जेका वखदां प्रिव्हेंटिव्ह मेशर्स आसात आणि त्यामुळे प्रिव्हेंटिव्ह मेशर्स घेवपा खातीर जनमत आमी करतान, आमी लक्षांत हाडून दितान भुरग्यांनी, युथ्सांनी, कॉलेजीक वचणारे, हायर सेकंडरीक वचणाऱ्या भुरग्यांनी ह्या गोष्टी पासून कशें पयस रावंक जाय, कशी काळजी घेवंक जाय, ही अवेअरनेस मोठ्या प्रमाणात आमी करतात. ना अवेअरनेस केला म्हणून सांगला आपण. HIV, एड्स बी ते अवेअरनेस. आता पोलिओ सारखे ते आता झिरो जाला. आता डायबिटीज सारखे जे गोंयान खूप जे आसात तेका वखदाचे उलयलें आसा. स्पीकर सर, वेदर दीस गव्हर्नमेंट विल गिव. आता आज म्हाका दिसता कशी दितात तांचे बद्दल प्रश्न तांचो. हय इतलेच आनी काय ना. वेदर कित्याक प्रिव्हेंटिव्ह जाता तेन्ना इवन ट्रिटमेंटाक वखदां जाय. वेदर गव्हर्नमेंट इज गिविंग कित्याक नाजाल्यार आय विल कम टू द नेक्स्ट सप्लिमेंटरी. आय विल टेल वाय आस्क दिस क्वेश्चन. स्पीकर सर, बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात, कॅन्सर, डायबिटीस वगैरे,
ह्यो ज्यो अन्य गोष्टी अनेक शारांत आसात ताच्या बाबतींत औषधां आसात आनी आमी काळजी घेतात. कॅन्सराच्या बाबतींत तश्यो कॅन्सर फॅसिलिटीज आमचे कडेन ना. आमकां हळू सुपर स्पेशालिटी भितर डेव्हलप करूंक जाय. पण पोलियो वी हॅव झिरोड डावन. त्यामुळे HIV हे आमी झिरो करपाक जाय आनी ताच्या खातीर जबाबदारी ह्या सभागृहाची आसा. जे शिटकावणी बाब आमचो काबराल बाब दिता ती खरी आसा. तिका उत्तर हांवेंच एकट्यान दिवपाचें न्ही. आमी सगळ्यांनी ती समस्या टॅकल करूंक जाय. ती सामाजीक समस्या आसा. हाच्या खातीर HIV खातीर ट्रीटमेंट ही अवेलेबल आसा. GMCत आसता ती. आनी ही जी संख्या आसा स्पीकर सर ही 3 म्हयन्याची न्हय ती 7 म्हयन्याची आसा संख्या. 246 जी नवीन लागणाची संख्या आसा. इट इज नॉट क्वार्टरली कारण इट इज कॅल्क्युलेटेड ऑन कॅलेंडर इयर. जानेवारी पासून जुलै पर्यंतची आसा. स्पीकर सर, थर्ड सप्लिमेंटरी विचारता. Speaker sir, why I brought this notice of the House is patients who are suffering from this disease, HIV, AIDS, tuberculosis, cancer, diabetes, are patients who are chronic or त्यांका already detect जाल्ले आसा. आनी खंय तरी आमचे आता ऑनरेबल मिनिस्टर सांगतलोच की खंयची स्कीम येवपाची आहा. पण म्हजें सांगपाचें इतलेंच की ही वखदां जी आसा should be made available to them in not only in GMC but in आमचे community center बाकीची हॉस्पिटलांत. because what is happening जेन्ना हो दुयेंस सापडटा तेन्ना they are physically not in a position to do any work. आणि when they are not physically in a position to do any work like diabetes, हांव एक्झाम्पल दिता. डायबिटीजांक जेन्ना पर्सनली कोणाक जर इवन तुजी सर्टिफिकेट टू क्लेम ते डिसेबल सर्टिफिकेट टू क्लेम पेन्शन अंडर DHS इज नॉट एलिजिबल. कित्याक इट इज नॉट एलिजिबल तेन्ना तेंकाय तो लोकांक तो फायदो जायना. तेन्ना खंय तरी आमच्या सरकारान की हांकां मेडिसीन प्रोवायड करपाचें फ्री ऑफ कॉस्ट. हेजेर मातशें ऑनरेबल मिनिस्टर लक्ष दवरचें. नाजाल्यार हांव तुमकां केसीस खूब दिता की तांकां भायली वखदां हाडूंक पडटा. मागीर तुमी हेल्प करता नो डावट. पूण खंय तरी रेग्युलर हांकां मेडिसीन जेन्ना डिटेक्ट जाल्ली आसा केसीस तांकां खंय तरी मेडिसीन रेग्युलर दिवपाचें मातशें लक्षांत दवरचें. गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट आनी आमकां लेबरय हांगा गावना. खंयच्यो कितल्यो केसीस पर्संटेज ऑफ केसीस आर लोकल, पर्संटेजीस ऑफ केसीस ऑफ एज्युकेटेड पीपल, एज ग्रुप्स, हेचेर मातशे स्टॅटिस्टिक्स दवरूंक जाय. स्पीकर सर ही सुद्धा संख्या जी आसा ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरान बरी गोष्ट लक्षांत हाडली. एका अर्थान ह्या संख्येत more than 50% आर नॉन गोवन्स. मायग्रंट जे लोक असतात तातूंत हे जास्त मेळटात. रोहन खवटे. सर चडशे हे रिकॉर्डेड आसा ते अंडर रिकॉर्ड्स विच आर अंडर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस इन गोवा मेडिकल कॉलेज. एकाद्री साऊथ जावन नाल्यार कोस्टल बेल्ट जावन खुबशे आनी आसताले विच आर नॉट रिकॉर्डेड बाय द गव्हर्मेंट. रिवना स्कुलान जे जालें स्पीकर सर कॉन्फिडेन्शियलिटी वॉज नॉट मेंटेन. ताजे खातीर ती भुरगीं HIV आसा म्हूण कळून आयले. सो देर वॉज सम लूप विच वॉज देर. आनी हातूनय एक HIV नाल्यार एड्स पेशंटांक स्पेशल ट्रिटमेंट जाय, मोर अटेन्शन जाय आमकां दिश्टी पडटा. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर विचारपाक जाय वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एनी स्कीम. कित्याक असले हातून नॉर्मली NGOs एड्स बी असले जाल्यार NGOs नॉर्मली टेक अ स्टान्स टू हँडल दीस सिट्युएशन्स. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज द सरकार अजून इक्विप ना टू टेक केअर ऑफ देअर ट्रिटमेंट्स ऑर गिव्ह देम दॅट अटेन्शन. समज NGO फुडें सरता इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तांकां स्पेशल ट्रिटमेंट दिवपाक, तांकां पळोवपाक, रिक्रिएशनल फॅसिलिटी सगळें करपाक, इज द गव्हर्मेंट इक्विप टू सपोर्ट दिस टायप ऑफ NGOs ऑर डू यू हॅव एनी स्किम्स? हाणे आमच्या ऑनरेबल मेंबरान जी गजाल सांगली कोस्टल बेल्टांत चड आसा. गोंयभर हे जाल्लें आसा. मुळात कोस्टल बेल्टा पुरतेच आमी रावया नाका. अख्ख्या गोव्यात लागण जाल्ल्या नागरिकांची संख्या 15,484 आसा. गोंयची लोकसंख्या 15 लाख ही जर विचारान केली जाल्यार 1% ऑफ अस आर इन्फेक्टेड. 1% ऑफ अस आर इन्फेक्टेड अशें म्हणटा आसतना गोंयान एकूय गांव ना, गोव्यात एकूय वाडो ना जंय HIV लागण जाल्ली ना. ही जी बबरू हांगा ह्या गांवांत जी खंयचो गांव तो रिवण जी गजाल जाली ही खरें म्हणजे ते भुरगे HIV पॉझिटिव्ह ना. ते हातून ऑर्फनेजांत आसले आणि थंय ऑर्फनेजांत अशें आसूं शकतात
ह्या भीतीचेर हे चल्लेलें आसा. हातूंतलो खंयचोच भुरगो HIV पॉझिटिव्ह ना. आनी अशें जर बरोबर रावन जर HIV पॉझिटिव्ह जाल्ले जाल्यार बाजारांत भोंवता आसतना, हॉटेलांत च्या पिता आसतना, खाणावळींत जेवता आसतना, हातूंत थिएटरांत बसलेले कडेन सगळेकूच लागण जावपाची. स्पीकर सर, ही जी एक मानसिकता आसा ती काडूंक जाय आनी वाडणाऱ्या संख्येचेर आळो बसूंक जाय. ही गजाल खरी आसा. म्हाका तुमी फक्त सांगा, एड्स पेशंट जे आसात तांकां जो स्पेशल ट्रिटमेंट जाय पडटा, बाकीचे फॅसिलिटीज जाय पडटा, तांकां तुमी यू हॅव एनी स्कीम ऑर विल यू सपोर्ट एनी NGO हू कम्स फॉरवर्ड टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर देम? NGO तुम्ही सपोर्ट करतले काय म्हणून? म्हाका दिसता आमी सपोर्ट अशे NGO करता न्हय. नवीन कोण NGO आसात जाल्यार दिवपाक हरकत ना. फुडलो प्रश्न श्री किरण कांदोळकर. स्पीकर सर, 5A. स्पीकर सर, उत्तर छापील कागदा प्रमाणे. स्पीकर सर, हांवें जो प्रश्न विचारला तो कामधेनू सुदारीत योजना हांच्या अंतर्गत दुधाचें प्रोडक्शन वाडलां वो ना तें. स्पीकर सर, म्हाका उत्तर बरोबर मेळ्ळें आहा, सगळें आहा, पूण म्हाका एक जाणून घेवपाचें आहा की स्पीकर सर, मिनिस्टरा कडसून फाटल्या वर्सा गेल्या वर्सा तांच्यांनी हे स्किमीक कितली सबसिडी दिल्या, तशेंच फाटल्या वर्सांनी ह्याय वर्सा कितली मेरेन सबसिडी दिल्या हें सांगचें. स्पीकर सर, मिल्क इन्सेंटिव्हाचेर आमी 2013-14 10 कोटी 76 लाख दिले. कामधेनू स्किमीचेर 8 कोटी 95 लाख दिले. डेअरी इक्विपमेंटाचेर 42 लाख दिले. पशुपालनाचेर 8 लाख दिले. ग्रीन फॉडराचेर 1 लाख. आणि ह्या वर्सा ही संख्या वाडलेली आसा. गेल्या फाटल्या 3 म्हयन्यांनूच मिल्क इन्सेंटिव्हाचेर 8 कोट दिल्यात. कामधेनू सुधारीत जनावरां घेवपाक 4 कोट 83 लाख दिल्यात. डेअरी इक्विपमेंटाचेर 20 लाख दिल्यात. पशुपालनाचेर 20 लाख दिला. स्पीकर सर, दूध इन्सेंटिव्हाच्या बाबतीत आनी एक गजाल हांव सांगता. दूध इन्सेंटिव्हाच्या बाबतीत काही सोसायटींकडे पयशे अजून गेल्ले ना. काही कडेन सोसायटींची चूक असली, कारण ताणें वेळार धाडूंक ना किंवा धाडलेल्यो डिस्क्रिपन्सीज आसल्यो. ह्या दिसांनी आमी पर्सनली परस्यू करून आमचो प्रयत्न आसा सगळ्या सोसायटींक, तांच्या शेतकऱ्यांक सोसायटी मार्फत चतुर्थी पयलीं पयशे वचचे असो आमचो प्रयत्न आसा. आनी हेच्या नंतर स्पीकर सर, दर म्हयन्याक ताणें क्लेम करचे अशी आमची योजना आसा, जेतूनसून इन्सेंटीव म्हयन्याच्या अखेरीक वतलो. पूण ते करच्या पयलीं फाटले सगळे पयलीं आमी क्लियर करून घेता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एकूच लोकांची कंप्लेंट आहा स्पीकर सर, जे कॅटल फीड दिता हे बरे क्वॉलिटीचे आसना म्हणून. तुमच्या ऑफिसरांचे कितें मेकॅनिझम आहा हाचेर चॅक करपाचें काय कितें?